बांधलेले देवूळ केन्ना बांधलेले पूण कशें देवूळ बांदपाक आमी सगळ्या भक्तांचो हात घालून आसतलोच म्हणून मेन म्हटल्यार आमचे जागेचो प्रॉब्लेम आहा ते खंय तरी म्हणजे अशें सरकारी दरबारी खंय तरी प्रयत्न चालले आहा ते आमकां खंय तरी तेंच्यांनी साथ दिवपाक जाय आनी ते जाले जाल्यार आमी खंय तरी भक्तगणांक आमी सांगूंक शकता बा आमी हांगा देवूळ बांदता आनी तेन्ना मागीर आमी भक्तगणा कडेन वयतले देवळा खातीर आमकां कितें तरी मदत करप। आनी आतां कशें आसा भक्तांची गैरसोय जावपाक जायना पावसान जावं वता ताका लागून आमी आतां ही शेड वेदी व्हडली घालिल्ली आहा पूण फुडें आमची कशें आहा पयलींची ट्रेडिशनल टायपिकांची अशी खूब कशी आहा जे भक्त येतात ते आमकां कितें सांगतात हे तुमी कितेंय करा पूण ते तशें आसून आमी सकयल आमची सगळी शेणाची जमीन मातयेची जमीन आसा शेणाची मातयेची जमीन ती तुमी काडूं नाका आनी ते फुडले काडूं नाका म्हणटा तशें तुमकां खंयच मेळचें ना बरी बरी मोठी देवळां तुमकां जाय थंय मेळटली पूण अशें तुमकां खंयच मेळचें ना हे भक्त येवन सांगतात तेचेरूय आमी विचार करतले कितें करूंक मेळटलें जाल्यार ते तशेंच दवरून येतले ते आमचो विचार चालू आसता कितें करूंक मेळटा। आणि येता ते आषाढी एकादशी आम्ही बाळूमा देवालयाच्या वतीन लाखेऱ्या देवालयाच्या वतीन आम्ही पायी वारी आयोजित केली आहे विठ्ठलापूर सकाळी बाळूमाची 5 वाजता काकड आरती असतली आणि 5:30 देवळासून पायी वारी सुरुवात जाते। ज्या भक्तांक पायी वारी येवपाच्या आमच्या बरोबर तेंच्यांनी बाळूमा देवळान येवपाचें ना जाल्यार बिचोले बस स्टँडार तेंच्यांनी आमकां जॉइन जालें आसा। सगळ्यांक भक्तांक विनंती आहा तेंच्यांनी ह्या पायी वारीक आमच्या बरोबर येवपाची अशी आमची इच्छा आहे। जय बाळू। आयज हांगा आमचो आयज अमावस्या आसल्या कारणान बाळूमाचो एक म्हयन्याच्या जात्रा कशी भरता म्हटल्यार ही अमावस्या आनी ताचो मोठो उत्सव म्हटल्यार भंडारा उत्सव आनी जन्मोत्सव आता लोक साजरे करतात पुण्यतिथी साजरी करतात आनी मोठी जात्रा म्हटल्यार भंडारा उत्सव आमचो फाटल्या फेब्रुवारीन जालो आनी आतां प्रत्येक म्हयन्याक ही आमची अमावस्याचो उत्सव हो चालूच आसता। अमावस्येक सकाळी काकड आरती 5:00 मागीर सांजची 7:30 आरती आसता। आरती जाल्या उपरांत मागीर 8:00 आमचो रोखोच महाप्रसाद चालू आसता। प्रत्येक अमावस्येक ना म्हटल्यार 3,000-4,000 असो भावीक भक्त लोक बाळूमाच्या आमच्या देवाचे येतात आनी मोठ्या श्रद्धेन हांगासर लोक येतात आनी कोणाचें तशें कांय हें ना वाद जायना कितें कांय ना वेवस्थीत येतात लायनीन रावतात दर्शन घेतात महाप्रसाद घेतात आनी आपल्या घरा वयतात। तशेंच आमचें भजन चालू आसता आरती जाल्या उपरांत महाप्रसाद चालू आसतना भजन जावं दिंडी आसता। आयज आमची भुईपाल 70ची भेटशेवाड्याची दिंडी आसा तशेंच दिंडी भजन हे उत्सव चालू आसता आनी महाप्रसाद बी कसो आसा कोणाक तरी भक्ताक दिसले एका हे दिवचो महाप्रसाद दान करता जाल्यार ते नांवां दितात। आतां 2027 ऑक्टोबर मेरेन नांवां बुकींग आसा। प्रत्येक महाप्रसादाक हे करता म्हणजे स्वता आपूण महाप्रसाद हे करता तेणी फक्त ते सामान दिता जावं पयशे दिता आनी सामान हाडा म्हणटा आमी सगळी वेवस्था आमी भक्त आसा ते आमी सगळे लाखेरेचे ग्रामस्थ भक्त आमचे आसा ते सगळे करतात तांकां आनी कांयच करपाचें पडना फक्त ते आमकां हे दितात सामान हाडून जावं हे 2027 ऑक्टोबर मेरेन सगळें बुकींग आसा अजुनूय कोण दितात ना अशा तरेन भक्त हांगासर वाडत आसा म्हणजे आदमापुराक प्रत्येक अमावस्येक वचून कोणाक पॉसिबल जायना जावं पावसाक लागून हेका चडशे भक्त आतां अमावस्येक हांगा येतात दर्शन घेतात वयतात।